बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दूख म्हणली एक तलवार तुझे काळीस पापसितेली म्हणलो सिमियोसो प्रवाद मोरयेच्या जिवितान खरो जाल्लो. आपणाच्या एकाच पुताचे कष्ट वळवळे मरण एक आवय कशें सोसूंक सकत. ते कुर्सार उमकळून वळवळून प्राण सोडलेले ते भिरांकूळ दृश्य. पण त्या कष्टामध्ये मोरयेन त्या दिस गब्रियल बोडव्या लागी उसारले उतरांच उसारले जाऊयेत. तुझ्या उतराप्रमाणे म्हजे तें जावं. मोरयेक तिच्या पुतान सोसचे कष्ट आदाव येते कोणना. पण देवाच्या मांडावळीतही तिका आसल्या अखंड बुरवशाक लागून देवाची खुशी संपूर्ण करच्याक तिच्या पुताक प्रोत्साह दिवंक लागली. तिच्या पुताच्या कष्टा दुखांत संपूर्ण तरान भागीदार जाल्ली ती एकलीच जेजूची आणि आमची आवय. तिच्या की सड अर्थाबरीत रितीन कोण जेजूचे वळवळे विवरूंक सकत. तर आता मोरये संगी आम्ही मेटां काडया. खुर्सा मोळी दुखी माता कंतीस चिंते उभी रावता. पुतू खुर्सा उमकळता आस्कार उस्कार तिसर सोस्ता कंतीन बोडो रोदान करता. बाली काळीस आपसिता हा कितली मोरी भोगता. हा कितली दूख माता सोसता. एकल्यास पुता सांगता तारो कुर्सार बोवळ वळता. माता पोळे नुस्कळ वळता. आगोळ वोडी पुताच्यो. पयलेच तेसाव पिलात जेजूक कुर्साच्या मरणाचे फरमान दिता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. चढेलाय सगळं संसार. सैनिकांनी मुझ्या पुताक पिलाता मुखार वोडून व्हेलो. लोकांनी ताची केळकुळां केली. ताका मारले. थोड्यांनी ताच्या दोळ्यांक वस्तूर बांदून मारन तुका कोणे मारले प्रवाद करून सांग पळवया म्हूण केळकुळां करी लागले. सबार रितीने ताची निंदा केली. थोडे जण ताचेर फटकिरी फिर्याद मांडी लागले. पूण मुझ्या पुतान तांकां एकच एक जाप दिली ना. लोकां सांगता पिलातांनी ताचेर फटकिरी फिर्याद वाचताना खुर्साय ताका म्हणली बोब ते घाली लागले. म्हजो पूत निरापराधी म्हूण म्हाका कळीत आसले. पूण आनी तीन ताची तांणी झडती केली. जेजूक कुर्साच्या मरणाची शिक्षा जाली. एका बलये बरी ही उतरां मुरये मायेच्या काळजांत रेगली. एकाचने मायपासी आवयक जिंट उडची दोको बसची उतरां ही. मुरयेचे कातावीन काळीजी रडले. तिच्या नितळ दोळ्यांनी दुखां भरली. काळीज उमाळून आयले. आस्कार
उस्कार तिने सोडले. तिचे सरशी असलेल्या त्या भाग्यवंत स्त्रियांनी आणि धर्मदूत जुआवन तिका बुजयली. मोरयेन सवकास आपली दिश्ट सर्गाक उबारली. सर्गी बापाचे कुशेक तिने काल्तिमान घालो. परत ती म्हणटाली, आपले सोम्याची साकण सर्गी बापाचे कुशे प्रमाणे जावं. प्रार्थया. सुमे जेजू, म्हजे भोंवती निरापराधी लोकांक इतलो अन्याय जाता तरी ते सर्व पळोवन हांव कुरड्या बडी वगत रावला. नीत मेळजय जाल्ले कडेन अनीत जावचें पळयता तरी हांव वगत रावला. जावच्या अन्याया विरोध हांव कांय प्रतिभटन करीन तर म्हजें स्थानमान गौरव खंयपुणी हांव होगडायन म्हणलें बे म्हाका दिसता. स्वता निती खातीर झुजच्याक म्हाका धैर्यान बोर म्हूण हांव तुजे लागीं मागता सुम्या. आमेन. ह्या वेळार सर्व आमच्या स्त्रियांच्या कुडीच्या आणि मोतीच्या भलायके पासत मागया. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सुम्या काकुळतमची कर, सम्या काकुळतमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसई गाय म्हजे काळजार कुर्सार घालिल्ल्या जेजूचे. बंदे होगुवेनु ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. दुसरेच ते साव शिपाई जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करतावे सुमिया जेजू क्रिस्ता. वरवे सडयलाय सगळं संसार. करिनातल्या सुखीक शिक्षा जावन अन्यायान पिलाताच्या आज्ञाप्रमाणे तो जडा येसो कुरीस ताच्या खांदार सडयला. तो बारादी कुरीस बलात्कारान ताच्या खांदार दिताना ताका कितले जड जाले ना जावयेत तितली जडाई ताणे ते दोळपर्यंत वावोंकूच नातल्ली. दुखेस्त माये मुरये, तुझ्या कानान पडतात ते पिलाताचे उतरां. पळया ह्या मनशाक. कोण मनीस तो? तसो पवित्रत्म्या वरवीं तुझे अंकार कुशींत जल्मल्लो जेजू. तो मनीस मात्र न्ही, बगार सांगतास देव. आता कितें तो जाला? म्हज्या फाटकांनी ताका सगळोच पापसिला. जाणवाईस जावन आसलेल्या ताका पिशांत दाखल केला. सर्ग आनी संसार चलयतेल्या रायाच्या हातांत चिवो दिला. सर्व सक्तिवंतांचे हात बांदल्यात.
कोणाचे बांदपास ते म्हजे पातकी मनशाचे ते बांदपास जेजून आपले केल्यात. ताच्या कुर्साच्या बळान सैतानाच्या पातकाच्या आणि पातकाच्या वडण्याच्या बांदपासांतलो जेजू म्हाका सुटयता. केदो उपकार तसो. प्रार्थया. जेजू कुरीस जड आसलो तरी म्हज्या वयल्या मोगान कुशेन तो स्वीकार केलोय. त्या रुखाच्या कुर्सा वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक तुजे थंय एक करून दवरतलोय म्हणलें सत तो जाणा आसलोय. म्हज्या हर एका दिसाचे कुरीस कुशेन स्वीकार केल्ले वरवीं तुजे लागीं येवचें म्हजें संवसारी पयण सलीस जातलें म्हणलें सत हांवें वळखून घेवचें कळ. कश्ट आनी कुर्सातावन हांवें पयस सरनाशें तें सर्व स्वीकार करूंक दृढ मन म्हाका दी. आमेन. या संदर्भी सर्व स्त्रियांच्या रक्षणे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन कामाच्या जाग्यार, घरांत तडेपोवटी आनी समाजेंत शोषणेक वळख जाल्ल्या स्त्रियांचो उडास काडून तांचे पासत मागया. नमन मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. सुमिया काकूळ तुमची कर. सम्या काकूळ तुमची कर. सदैव माये मागता उपकार तुमचे गाय म्हजे काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. गीत संको 3. चिडींच्या कष्टा वेळा थोड्यानी भरता दुखा दुखानी सुख रसलोलो तस सांभाळता तुझा चंचल जायनाका चंचल जायनाका हस्तालो पंत कोरिया लागींच हांव तुका चंचल जायनाका चंचल जायनाका हस्तालो पंत कोरिया लागींच हांव तुका. तिसरेच ते साव जेजू पहिले पोटी कुर्सा पंदाक पडता. आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. अय्यो बिरमोत म्हजो पूत कुर्सा पंदा पडलो. ताचे ल्हानपणाचे दीस म्हाका उगडास येतात. तो ल्हान आसतना पडलेल्या वेळार हांव आकांतान धांवन वचून ताका वकुलताली. खंय ताका दूख जाल्यागी पळोवन ताची जतन घेताली. आज म्हजो पूत पडला वय, पूण ताका कुमो करूंक ताका वकूल धरूंक हांव असहायक जाल्यां. दुखेस्त माये जेजू पहिले पोटी कुर्सा पंदाक पडसो आवाज तुका आयकता आणि तू आकलासताय. शिसा सांगता जेवलेल्या त्या जेवणा उपरांत आता वरेग जेजू उपाशी आसा. जायते ताचे रगत वावला. तो नित्राणी जाला. तो भुकेता आणि थानेता. पूण कोणूच ताची बिरमोत पावना. माये तुझे मोवाल काळीस या स्थितीर पावलेल्या जेजूक नियाळ करगता. पूण तूय ह्या घडये असहायक. तुका 7 दीस जाल्ले जाल्यार तुझ्या पुता बदलाक तुनसू तो कुरीस वावयती असली. पूण ना माये
म्हजे पाताक पुसून काडूं देव मनीस जावन आसल्या जेजूचे बलिदान गरज आसलें. फायदो नातलो हांवें जल्मोन, करूंक नातलेली जाल्यार जेजून म्हजी सोडवून. प्रार्थया. सुमिया, तू कुर्सा पंदा पडले वरवीं हांव म्हज्या लेख नातल्या पातकांच्या जडये पंदा सबार पोवटी पडता. पातक कांटाळून आनी मुखार त्या पातकांत हांव पयस रावशें कळ. म्हज्या अस्कतकायेक लागून हांव पातकान पडल्यार दयेन म्हाका उखलून दय. आमेन. ह्या संदर्भी सर्व चलया भुरग्यांक शिकपाचे भाग मेळचे खातीर आनी तांची उदरगती जावचे खातीर ह्या संदर्भी आमी मागया. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सुमिया काकूळ तामची कर. सुमिया काकूळ तामची कर. सदैव देव माये मागता उपकार खंयचोय काय म्हज्या काळजांत तुसार मरल्या जेजूचे. तुझ्या विण्याक साबार सूर्यो आसा, तांती एक जावं हांव अत्रेकता. तुझ्या विण्याक साबार सूर्यो आसा, तांती एक जावं हांव अत्रेकता. तो विणे गाना तुझ्या विण्याक साबार सूर्यो आसा, आपली एक जावं हांव अत्रेकता. मुखार तुटलो तुझ्या गायनातीक जातलो. तुझ्या विण्याक साबार सूर्यो आसा, तांतली एक जावं हांव अत्रेकता. तुझ्या विण्याक साबार सूर्यो आसा, तांतली एक जावं हांव अत्रेकता. 34 जेजू आपले बागेवंत मायेक पळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. आवय पुताची दुका बरीत ही भेट म्हज्या मोतींत कोंसण उरल्या. खुरीस वावूनसो म्हजो पूत म्हाका मुखार मेळटाना म्हज्या दोळ्यांत हांव दुकांचे थेंबे देवोंक लागले. आमी दोगांय एकच एक उतर उलयनासतना एकामेकाचेर फकत दिश्ट मात्र घाली. मुखार वचून ताका वेंगूंक म्हज्यान जालें ना. दूख म्हज्या काळजांत आसली तरी मौनपणूच आमी एकामेका बुजयलें आनी आमची बोगणां वांटून घेतलीं. मारा वरवीं गायेन सुजुल्ले माथ्यार कांट्याचो मुकुट सांसिल्लें, सगळेंच तकल्लें, मोवाळायेन भरिल्लें आपले मुखामोळ जेजू आपले बागेवंतू माये कुशीन परतिता. दुखीच्या तालवारीन आपले काळीज पापसून वेताशें मुरयेक बगलें. जेजू बळकाक हातींदन बागेवंत सिम्यावन उसारलेलो प्रवाद ह्या घडये जारी जालो. 12 वर्सांचे प्रायेरस आपणे आपल्या सर्गींच्या बापाच्या संगतींनी
मग्न जावंक आसा म्हूण जेजून सांगिल्लें मुरयेच्या उगडासा कायलें. हाय म्हज्या बाळा, कोणें तुका असोय दग दिला? अशें आकलासून मुरी माय जेजूच्या पोल्यार उमो दामता. प्रार्थया. जेजू, तुझ्या आवयन त्या दुखाच्या घडये तरी तुका समाधान दिलें. ती एकच एक उतर उलयना तरी तुझे कश्ट तिका समजले. केवळ तिचो सांगात तुजो कुरीस पळोवंक तुका प्रेरण आनी बळ जालें. म्हज्या कश्टांच्या वेळार म्हजी आवय जावन दिल्ल्या त्या मोरयेतावन प्रेरण, बळ आनी बुजवण जोडिशीं कर. आमेन. ह्या संदर्भी सर्व स्त्रियांक मान आनी गौरव मेळचे खातीर मागया. जायते फावटी हे बुकांनी कवनांनी मात्र बरयलेलें आसता. वास्तवीक स्थितींत हे जायत्या स्त्रियांक मेळना देखून ह्या एका तेसावा पासत आमी आतां मागया. नमान मोरये, कृपेन भरलेले, सोबी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सुमिया काकुळतामची कर, सुमिया काकुळतामची कर. सदैव माये, मागता उपकार कसई गाय म्हज्या काळजान कुसार म्हणल्या जेजूचे. ओ संसार तू करे, हांव संसोना तुका. तुझे नाव लेखला, तुझे लेखला. ओ संसार तुका सांडित रे, हांव सांगसोना तुका. हळमोनीस तुका करीत नातर म्हाका. ओ संसार तुका सांडित रे, हांव सांगसोना तुका. हळमोनीस तुका करीत नातर अनातने म्हाका. पंचवेस्तेसांव सिरेनसो सिमांव जेजू कुरिसोवंक कुमोक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. वरवीं चडयलाय सगळो संसार. आमचें पैन मुंदारून गेलें. हांव तसो पाटलाव करूनच आसली. म्हज्या पुताचे कश्ट म्हाका पळोवंक जायनातले. ताचें बळ उणें जावनच येतालें. तवळ तवळ तो पडतालो. हे पळयल्ल्या एका सोजेरान चाबुकान एक मार ताका मारलो. तांचे मार आनी ह्या कुर्साचें वजन ताका तो कुरीस व्हावंक असाध्य म्हणलें तांकां बगताना सिमांव म्हणल्या एका वाटसुऱ्याक त्या सोजेऱ्यांनी धरून ताचे तावन तो कुरीस व्हावयशें ताका वताय करताना ताणें त्या कुर्साक कांद मारलो. दुखेस्ते माये मोरये, तुजो जेजू बळवंत देव काना शहरांतल्या लग्न माटवांत तुजे मजतीन
ताणें आपलें पयिल्लें असर्यें केल्लें. पूण ह्या कुर्साच्या वाटेर सिरेनाच्या सिमांची कुमोक तो घेता. देवान आमकां रचताना कांयच नातिल्ल्यांतलें आमकां रचलां. पूण आमकां ससनाची बाचावी दिताना देव आमच्या स्वंत कुशेचो सहाकार अपेक्षिता. मुरये माये, जेजू आमची सर्गाची वाट. ताचे संगता समकतना आमकां ती कश्टां अडचणीची आनी दुखाची म्हूण भोगता. तरी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे सक्तेन आमच्या आत्म्याचे बाचावेचे वाटेन सुडसुडायेन चलोवंक दयाळे माये तूं आमकां कुमोक कर. प्रार्थया. मोगळो जेजू तो सिमांव तुका एक बऱ्या समार्याकडे बरी जालो. वत्ता येन तुका कुरीस वोवंक केलें तरी कांयच विरोध दाखयनासता तो कुरीस ताच्या खांदार घेवन कश्टां दुखान पावसो एकपेलो कसो तो तुका जालो. दुसऱ्यांच्या कश्टांतय दारूण जाल्लें म्हजें काळीज तुज्या मोगान मोवाळून पेल्यांच्या कश्टां दुखान पावचें तसलें मोवाळ काळीज म्हाका दी म्हूण तुजे लागीं मागता. आमेन. ह्या संदर्भी सर्व कुटुंबा पासत आनी कुटुंबांत आसच्या आवयां पासत ह्या वेळार आमी मागया. आमच्याच स्वंत आवयांचो आमी ह्या वेळार उडास करया. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापींक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सोम्या काकुळत आमची कर, सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कुसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सारलेल्या जेजूचे. Gurt mon novia soliaso Diloi mandamen mogaso Palianto ade sumyaso Kara moge kamekaso Tuso mokercha munshaso मोकर शिकितें तर फायदो कर्मो तुझ्या दुस्मानासो तो वळ तशेंच क्रिस्तासो तुजो मोकरच्या मनशांचो मोकर शिकितें तर फायदो कर्मो तुझ्या दुस्मानासो तो वळ तशेंच क्रिस्तासो. सवेस्तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुजता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. परत्यान तो कुरीस जेजूच्या खांदार दवरलो. सर लोक बोंतोणी रावण म्हज्या पुताचे कश्ट पळयताले शिवाय कोणी ताची बिरमोत पावोन तो कुरीस घेवंक मुखार आयलो ना. अजाप म्हणले परी एक स्त्री दुकां गळोवन एक तुवालो घेवन लोकां जम्यातावन मुखार आयली. सैनिकांनी तिका आडायलें तरी ती सीदा मुखार येवन रक्तान आनी धुळीन भरलेलें म्हज्या पुताचे मुखामोळ पुसूंक लागली. तिने तशें करतना ताका मस्त सुशेग लाबुल्ले परी ताच्या तोंडार दिसून आयलें. जेजूक कितलो संतोश जालो जावये. भागी तूं वेरोनिका. मोगाडी माये तुजो जेजू बहु सुबित्त सुंदर. पूण कालवारीच्या या दुखाच्या पयणार ताचे मुखामोळ घामान रक्तान
टिंपेन आणि धुळीन भरून गेला. ताची सबाई सगळी लिपल्या. जशे पातकान मेळोन गेल्ल्या पातकी मनशाचें तोंड विद्रूप दिसता, तशे आमच्या पातका पासत आपल्या जीवाचें बलिदान भेटोवच्या जेजूचें तोंडी आमच्या पातकान विद्रूप केला. पाताक कितले कठोर आणि मारेकार. काकुळतीचे माये वेरोनिकान जेजूचे मुखामळ पुस्तक तिच्या त्या थुवाल्यार जेजूच्या मुखामळाचें सारकें कसलें म्हणटात क्रिस्ती भक्तिवंत. जर आमी आमचे पासत कोस्टोवच्या जेजूचे मुखामळ नियाळू तेन्ना आमच्याय काळजाचेर ताच्या मोगाचो रूपकार कसता. साम पावलू सवय आमी म्हणटा, देवाच्या पुतान म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपणाकच भेटोवन दिलो. प्रार्थना. बगलो जेजू, वेरोनिकान तुजें तोंड पुसुल्ल्या त्या तुवाल्यार तुवें मुखामळ कसयलें. तितल्या लोकांमध्ये वेरोनिकान मात्र तुजी गरज समजली. दुसऱ्यांच्या कश्टांतय हांव मावून रावन अशें तांच्या गरजा वेळार ताणें मागच्या आदींच तांच्या गरजेक पावचें उदार म्हणून म्हाका दी. आमेन. ह्या संदर्भार काम करच्या सर्व स्त्रियांचो उडास काडया आनी तांकां तांच्या कामाक जोगती मजुरी मेळचे पासत आमी मागया. कामाच्या सद्मेरासच्या चलयांचोय आमी उडास काडया. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सोनी तुजे सनाता, स्त्रियां भितर तूं सुदीन आनी सुदीन फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंते मुर्गे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सुमिया काकुळतांची कर, सुमिया काकुळतांची कर. सदैव माये मागता उपकार कसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. साकळीस सांव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. तो संपूर्ण तकोन गेल्लो. उस्वास घेवंकी तो कष्ट जालो. मेटा मेटांक खुर्साची जडाय सोडूनच वेताली. ताची कूड तेदोळूच तकल्ली. शेवट पावची चिंतना बळादीक जावन आसली तरी दैहिक तरान तो नित्राणी जाल्लो. खरकटे वत ताची पुरासाण आनीकी चड करताले. कांयच तांकां नासतना तो धरणीर पडता. तो पडताना ताचे वयर तो बारादीक कुरिसी पडुल्लो पळय म्हजें काळीज बेसान जाल्ले परी म्हाका भोगलें. ल्हान आसतना तो पडुल्ल्या वेळार व्हंकल म्हज्या हांडयेर हांव दवरताली. आतां ताचे लागीं वसोंकी म्हाका जायना. पूण धरणीर पडल्यारी ताची दिश्ट मात्र वयर बापाचेर तो कसयतालो. दुखेस्ती माये तुजो जेजू सर्गा संसाराचो राय आनी धनी. ह्या कुर्साच्या वाटेर निष्ठूर मनीस ताका एका गुलामा बरी चलयतात. देवसराचे बळ, काळोखाची सकत, खोट्या मनशाची योजना ही सर्व जेजूच्या ह्या भिरंकूळ कश्टा वेळी जिखतात म्हणले बरें दिसता. देवाच्या पुतान इतलो अस्कत आनी नित्राणी जावचे मनशाक एक पिसायशें दिसता. पूण जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशाचे जाणवये प्रास उत्तम आनी जे कितें देवाची अस्कत काय म्हूण दिसता तें मनशाच्या बळा प्रास बलिश्ट. कित्याक
कुर्सायिल्लो क्रिस्तूस देवाची सतत आनी जाणवाय ताचे वरवीं आमकां नितीवंतपण पवित्रपण आनी सासणीक बाचावे लाभले. प्रार्थया. मोगळो जेजू, हांव अस्कत मनीस. म्हजे थंय आसचे अवगुण तुज्या कुर्साची जडाय चडयतात. हांव त्या म्हज्या अवगुणांतल्यान पयस रावंक प्रयत्न करता तरी म्हज्या अस्कतकायेक लागून परत्यान पडटा. हांव पडल्यारय म्हजी दिश्ट उखलून तुजेरच कोंसोवंक म्हाका बळ दी. आमेन. ह्या संदर्भी देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेक आपणाकच समर्पिल्ल्या सर्व धर्म भयणी पासत आमी मागया. नमन मरिये, कृपेन भरलेले, सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव भाव तुझ्या कुशीचे येसो. भगवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सुमिया काकुळतमची कर, सोम्या काकुळतमची कर. सदैव माये मागता उपकार तुसे काय म्हज्या काळजात कुसार मेल्ल्या जेजू. गीत संको 11. ಪಾಪಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ನೀಗಿದ ಓ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸದಾ. ಶಿಲುಬೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ತೂಗಿ ಮೃತ್ಯುವಾಪಿದ ಪರಮ ತ್ಯಾಗಿ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಮಣಿವೆನ ಸದಾ. ಪಾಪಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ನೀಗಿದ ಓ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸದಾ. 8 स्तेसांव. जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. हांव म्हज्या पुताचो फाटलाव करून वेताना त्या लोकांच्या जम्यामध्ये थोड्यांनी दुखांनी सुस्कारचे म्हाका आयकले. त्यो थोड्यो स्त्रियो जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्यो म्हज्या पुताचे कश्ट पळोवन तांकां नासतना ती रडताली. ताणें सर्गींच्या राजा विशयांत परगट करतना लोकां मदें केल्ली बरी कामां तांणी दाखयल्ली दयाळाय, ताणें दाखयल्लो मोग पळयल्ली ती इतल्या बऱ्या मनशाक अशें घडलें न्हय गे म्हूण चिंतून ती रडताली जावयेत. अशें ती दुखां बरीत मेटां काडटना जेजून तांकां सांगलें, म्हजे पासत तुमी रडनाकात, रडा तुमी तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां पासत. काकुळतीचे माये, जेजूचे कश्ट पळोवन रडतेल्या जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजोवन तो म्हणटा, जर जिव्या लांकडाक अशें घडता तर सुक्या लांकडाक कितें घडना जायत? मुरये माये, पातका वरवीं सगळो संवसार क्रूर जाला. पाप कतवी नासलेले तुका आनी तुज्या पुताक जेजूक ह्या संवसारी जायते सोसूंक मेळ्ळें. जेजू दुखीचो मनीस जालो. व्हडल्यान बोब घालन रुदान करून ताणें बापा लागीं मागलें. आनी तुवें माये विस्तार दर्या सारक्या तुज्या मोवाळ काळजा भितरच खंती दुखीचे माडतीरपण सोंसलें आनी तूं माडतीरांची राणी जाली. मुरये, तुका आनी तुज्या पुताक जेजूक
आम्ही सदांच ऋणी. तुमचे कष्ट कंती दुखी मात्र या संसारी संकष्ट भोगोंक आमकां घटाय दितात. तुमचे विणे आम्ही फातकी फकत सुखी लांकडां. प्रार्थया. सुमया थोड्या संदर्भांनी लोक कष्ट तना पळयल्ल्या वेळार म्हाकाय बेजार जाता. म्हजे इतल्याक हांव कळवळटा आनी तांचे खातीर सुरसुरता. पूण कार्यान कितेंय करूंक हांव फाटीं सरता. हेरांच्या कश्टांतय म्हजें बरेंपण केवळ म्हज्या भोगणांक मात्र सीमीत करिनासतना सक्रीय रितीन तांच्या कश्टांक स्पंदन करूंक म्हाका धैर्य दी. आमेन. ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परीक्षा बरयते आसात. सरू भुरग्यांक पासत मागता आसतना प्रत्येक जावन चलया भुरग्यांचो उडास काडया. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सुदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सुमिया ककुळतमची कर तुम्ही आका कुटुंबची कर सदैव माये मागतो काळ कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूची. नितळ मासुमिया संतोषान तुझे सशी हांव येता. महिमा तुझी गावच्या महिमा तुझी गावच्या. नितळ म्हाका कर सोमिया निर्मळ म्हाका दवरतो. संतोषान तुझे सरशीन हांव येता. महिमा तुझी गावच्या महिमा तुझी गावच्या. 9 तेसाव जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पंदाक पडटा. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू या जेजू क्रिस्ता. घडयेन घडये म्हणल्या परी जेजूची सकत उणी जायत येताली. कुरीस ताच्या खांद्यार घेवंकूच कष्ट जालो. ताची कूड ताची मेटां नित्रांनी जाल्ले वरवीं दलताली. तापुल्ल्या त्या धरणीर खाली पायांनी चलताना पाय कठीण हुलपताले आणि आता खालवारी दोंगराक पावलो म्हणटाना तो परत्यान पडलो. तो इतलो नित्रांनी जाल्लो की त्या कुर्सापोंदा पडुल्लो तो हल्लोच सुना. तो कुरीस हलोवच्या तितले बोळी ताचे थंय नातरले. तो अशक्त जाल्लो पूण निराश जावंक ना. ताची कूड घट नातरली पूण मन ताचें घट आसरलें. बापाची खुशी जारी करतलोच म्हणल्या दृढ निर्धारानच ताका पडुल्ले थंय तावन उठयलो. पडुल्लो तो सवकास उबो जालो आनी कश्टांची मेटां काडून मुखार समकलो. दुखेस्ती माये जेजून म्हणलें की तो आपलो जीव स्वंत कुशेन दिता. कोणी ताचे कडचो बलात्कारान तो काडिना. परत्यान जोडच्या खातीर जेजू आपलो जीव दिता. देखून ताचो सर्गीचो बाप ताचो मोग करता. सगळ्या मनशा कुळाचो बरो गवळी जावन जेजू आयिल्लो. आपल्या शेळयांक जिवीत मेळो म्हूण बरोवन तुमच्या मापान ते मेळो म्हूण तो आयलो. देखून तो कातरूंक वरच्या बोकऱ्या बरी सोबत काडी नासतना आमा पतक्या पासत कश्ट वळवळे सोंसता कांगाल जाता. हे अपरिमीत मोगा जेजूच्या तुवें आमकां आरावन धरलाय. कित्यानच आमकां तुज्या मोगातान वेगळें करूंक जायना.
आमी कुस्टोन कंगाल जातानाय तूं आमचो बरो गवळी आमचे संगी आसाय. मरणा सावळेंत आसतानाय तूं आमचे संगता आसाय. तुजे संगी आसतना कसलेंच वायट आमकां बादाक करूंक शकना. प्रार्थया. मोगळो जेजू पोटचे आनी उठचे वडवळीचो संकेत. पडल्यार मात्र आमी उठयेत. सुलवणींच जैताक मेळटा म्हणलें समजून म्हज्या जिवितान म्हाका थोड्या संतींनी मेळची सुलवण शर्त तशें घेवन धैर्यान मुखार वचूंक म्हाका दृढ मोन दी. आमेन. कष्ट संकश्टांक संपडून आसच्या स्त्रियां पासून आमी मागया. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे समता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सुमिया कुळतमची कर समिया काकुळतमची कर. सुदैव माये मागतो उपकार कसय गाय म्हज्या काळजान कुडसार मेल्या जेजूचे. भोर्या गवळ्या स्वादिक मोर्या सर्गीता देवलाय सोमाका आयलोय ओळे हांव ती शेळी तुका सुकोन गेले तुझे थंय व्हड म्हाका नाका पोळे हांव ती शेळी तुका सुकोन गेले तुझे थंय व्हड म्हाका तुय सोरो सोडनाका. 10वें स्तेसांव. सिपाई जेजूचे आंग वस्तूर वोण करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. भोव कश्टांनी कसोय तासो शेवट जावन आसल्या कालवारी दोंगराक पावलो. एक शेळी कासाय घरा मुखार ताच्या मरणाक राखोन रावल्ले परी जेजू ताच्या मरणाक राखोन रावलो. ताच्या पयले ताच्या अपमानाचे निमाणे हंत जावन ताचे वस्तूर काडन ताका विणगो केलो. त्या दीस बेतलेमांत तो विणगो आसोन जल्मताना ताका हांवें वस्तुरान दंपल्ले. पूण त्या क्रूर सैनिकांनी ताका सर्व मुखार विणगो करून रावयलो. रक्तान घामान आनी धुळीन ताचे वस्तूर ताच्या आंगाक लागून गेल्ले. त्या सैनिकांनी ते जबरदस्तेन वोण काडतना ताचे गाय जीव जावन ताचे तावन रगत फुटोवन भायर आयले. तो सगळो एकच दगलो जाल्ल्यान त्या सैनिकांनी चीट काडून तो तांचे मदें घेतलो. जल्मतानाय ताचे लागीं कांयच नासलें. मरतानाय खंयच्याच वस्तूंचो वारेस्तारचो जावंक नासलो. ताचे म्हणलें कांयच नासलें. तो संपूर्ण दुबळो जावन कालीस जावन ताणें प्राण अर्पिलो. जेजूचे माये जेजूचे आंग वस्तूर ताका तयार करच्यांत तुवें वावंट काडली. ताचो दोगलो वयर तावन सकयल मुनासर शिवण नासतना एक सारको विणल्लोय. सोडवणदाराचे माये देवाचे शेळये पासत
तुवें कितली वावट काडली. सगळी तुजी जिणी जेजू पसोत जावन आसली. आतां तुज्या नेणट्या जेजूक बलिदान भेटोवंक तयार करतात. तुवें ताका मोगान न्हेसोवंक दिल्लें ताचें आंग वस्तूर तें काडतात. फकत ताच्या पेंगटाक ल्हान एक वस्तूर ते बांदतात. पातकी मनशां तावन ताका मेळ्ळलो मान इतलोच. मुरये माये, संवसारी वस्तू विशीं चिंता करिनाकात म्हूण जेजून आमकां शिकयलां. नेसनाप्रास कूड व्हरती, खानाप्रास जीव व्हरतो म्हूण ताणें आमकां सांगलां. आमचो जीव आनी आमची कूड एक आत्मीक बलिदान कितें आमी देवाक भेटयता. प्रार्थया. सुमे जेजू, संवसारी वस्तूंक लब्ध नासतना तूं जियेलोय. ह्या संवसारी जियेतना म्हाका ग्रेस्तकाय जाय करें, पूण केवल क्षणीक सुख आनी भद्रते दिवच्या ह्या संवसारी वस्तूंचेर लोबदन रावन आसतना तुजे तेंच म्हजी खरी ग्रेस्तकाय आटापून आसा म्हूण समजून तुजे ते एक जावन रावंक म्हाका कृपा दी. आमेन. मुखेलपणाच्या स्थानरस्त्या जावं वाड्यांत गुरकार, प्रतिनिधी, संघ संस्थेचे विविध जाग्यार आसच्या सर्व स्त्रियांचो उडास काडून तांचे पासून आमी मागया. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भगवंते मरिये, देवाचे माये, आमा बापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सुमिया काकूळ तमची कर. सुमिया काकूळ तमची कर. सदैव माये, मागता उपकार तुझे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. 11 स्तेसांव शिपाई जेजू कुर्सार किळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. म्हजो पूत ही संवसारी मोठवी दवणी दावलो आनी जैते वंत जालो, पूण ताका मेळिल्लें इनाम तो खुरीस. अपमानाचो संकेत जावन आसो खुरीस. मनीस कितलो क्रूर. जेजू केदींच ताचे खातीर जियोंक ना. हेरां खातीर संपूर्ण तरान आपणाकच दिल्ल्याक आनी हेरां खातीरच जियेल्ल्याक हो प्रतिफळगी. समाजेंत स्थान मान नातल्या मनशांक तो आसरो जालो. पिडेस्तांक वैज जालो. दुखेस्तांक बुजावण जालो. हे सर्व केल्ल्याक ताका मेळिल्लो तोच खुरीस. आनी त्या कुर्सार किळ्यांनी ताका मारतना त्या दुखीन तो वळवळलो आनी बोब मारतालो. हे पळोवंक तांकां नासतना म्हजे कान दोळे हांवें दांपले. ताच्या कुडींतावन इतलें रगत वाडलेलें आनी तो इतलो बोब मारतालो तरी ते क्रूर कांयच मनशापण नातले सैनीक किळे मारनच आसले. मोगाडी माये, तुजो पूत जेजू कुर्साच्या वळवळेचे मरण विंचता. कुर्सार उबारलेलो आसून सोमेस्त मनशांक आपणा ते ओडोवंक तो कुशी व्हरता. त्या वळवळ्यामध्ये तो उजवे कुशीचो सोर, एक सुकोवन गेल्ली शेळी जेजूक बऱ्या गवळ्याक मेळटा. त्या बऱ्या स्वरान जेजूचे वळवळे समजून घेतले.
आमकां जाल्यार निती प्रकार आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळना, पूण जेजून कसलीच सूख आदारलेली ना म्हूण ताणें म्हळें, आनी जेजून आमच्या पातकाचे वळवळे आपणे करून घेतलेले म्हणून ताणें पासारलें, आनी असो फळ जावन त्या बऱ्या स्वराक सर्ग मेळ्ळो. मोरये माये, आमची सासणीक बाचावी जेजूच्या कश्टा मरणांत आटापून आसा. त्या बऱ्या स्वरा बरी जेजूचे कश्ट मरण आमी आमचे ते फळादी करी जाय. प्रार्थया. सुमे जेजू थोडे पोटे म्हज्या करण्यांकी कुर्सतसलोच प्रतिफळ लाभता. निस्वार्थी जावन पेल्याच्या बरेपणाक वावुरतनाय लोक दुबावाच्या नदरेन म्हाका पळयता. हांवें केल्ल्या बऱ्या कामाक हेरांतावन सारको प्रतिफळ लाभना तरी कांयच धैर्य सुखय नासतना हेरांच्या उदरकते खातीर वावरूंक म्हाका बळ दी. आमेन. ह्या संदर्भी आपणाच्या जिवितांत अनुभव केल्ल्या कोडू अनुभव गतावन कश्टांच्या स्त्रियां पसोवतो तांकां संपूर्ण भलायकी त्या पाड अनुभव गतावन मेळचे पसोवतो ह्या वेळार मागया. नमन मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सुमिया काकुळतामची कर, सम्या काकुळतामची कर. सदैव माये, मागता उपकार कुसे गाय मुझे कळसान कुसार म्हणल्या जेजूचे. कुर्सा सावळे रावून तरी विशेवम कामेळता आमच्या बोऱ्या करता क्रिस्ता कुर्सा अमरुका पोटलून धरलाय सोम्या सरमान होगला फावो तुका आसन जलाय देवा आसन जलाय देवा. जेजू कुर्सार प्राण करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता. येसू मिया जेजू क्रिस्ता. संपादले म्हज्या पुतान कालवारी दोंगरार त्या कुर्सार प्राण सोडलो, पूण मोरच्या आदी म्हाका ताच्या मोगाच्या शिसाच्या जतनेक समर्पण दिली. म्हाका ताणे अनाथ जावन सोडूंक ना. निमाणे घडये तरी कसलो मोग तासो. ताका इतले कष्ट दगदवणी दिल्ल्यांक सयत ताणे कुर्सार थावन बक्षिलें. इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हूण सांगिल्लें उतर ताणे खरेपणी संपूर्ण केलें. निजाखी तो देवाचो पूत. कुर्सा मुळे रावलेले दुखेस्ती माये, कसली अत्मी गठाय तुझी. जर तर फातकांत गर्भ संभवलेली एक सामान्य आवय आपलो एकलोचो पूत कुर्सार 6 वरां उमकाळसो देखून आसली, ती मोत चुकोन पडती आसली. पूण तूं कथावीन मुरये शांत मनान तुझ्या पुताचे वळवळे गुप्ती सोसताय. जेजून कुर्सार थावन उसारचे हर एक उतर तूं तुझ्या काळजांत जगोन दवर नियाळताय. कितें भोगले ना तुझ्या आवयपणाच्या काळजाक. जेजून आपल्या ओळवळ्यामध्ये म्हाका ताण लागल्या म्हणटाना
खंडीत तुझे काळीज दुखाक उपाडले आणि तुझ्या दोळ्यांतल्यान दुखांच्यो झरी देवल्यो. माये मोगाळ रड नाका, मनशाच्या पातकाचे अनुपकारपण बोगशी. प्राचीत आदान आम्ही सांडून पातकी जिणे बुजयतले हांव तुका. प्रार्थया. मोगळा जेजू कुर्सार तुवें तुजो जीव अर्पून मनशा कुळाचेर तुका सो अपरिमीत मोग दाखयलोय. आपणाकच खाली करचे तसलो मोग तुजो. तुवें म्हजो मोग केल्ले परी हांवें म्हज्या पेल्याचो संपूर्ण तरान मोग करूंक उदार मन म्हाका दी. आमेन. सर्व विधवी पासोतो सिंगल पेरेंट्स पासोतो ह्या वेळार मागया. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. सुमिया का कोलतमची कर तुम्ही आका कुटुंबची कर सदैव माये मागतो तसे काय म्हज्या काळजा कुसार मेल्या जेजूचे. 13 वाजते साव जेजूची कोड कुर्सा वयली देवयतात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता. येसू मिया जेजू क्रिस्ता. म्हज्या पुताचे संसारी पैन ताच्या मरणा मरिफात संपले. जमलेलो लोक तांच्या घरा पाटीन गेलो. हांव म्हजो निर्जीव पूत आणि ताचे थोडे इश्ट मात्र कालवारी दोंगरार उरल्या. कुर्सार्थान देवयल्ली ताची कूड हांवें म्हज्या हुस्क्यार दवरली. कितें सर्व चिंतना आनी बगना म्हज्या मतींतल्यान पाशार जाली तें हांव नेना. एका काळार म्हज्या हातांत हांसून खेळून आशिल्लो म्हजो पूत आतां निर्जीव जावन म्हज्या हातांत आसा. खंयच्या आवयक हें दूख सोसूंक जायत? म्हजो एकलोच पूत मरण पावला. त्या दीस नाईम गांवच्या त्या विधवेचो एकलोच पूत मरण पावल्ल्या वेळार त्या आवयचें दूख आनी ओळवळे पळोवन तिचेर बिरमोत पावोवन तिच्या पुताक ताणें जिवंत केल्लो. पूण म्हज्या पुताक जिवंत करतली कोणीय नात. देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालनासतना आनी कितें करूं? मोगाळी माये मरणाचेर अधिकार असलेल्या देवकाराक पातकी मनशा कुळाक मरणाच्या भियान जिणीभर गुलामपणांत दवरूंक येवजिल्लें. जेजून पातकी मनशा कुळाक आपल्या जीवाच्या बलिदाना मरिफात सोडयलें. कुर्सार निर्जीव जाल्ली जेजूची कूड पुनर्जीवन जावंक आसली. हे सत जेजून पयलेंच सांगिल्लें. मरिये तुका जेजूच्या उतरांचेर संपूर्ण पातयेनी आसली. देवान जुजे आनी निकोदेमाक मुखार घाल जेजूची कूड कुर्सा वयली देवोन नितळ सणाच्या वस्त्रांनी रेवडान समाधीन दवरूंक तयार केली. आनी तुवें माये जेजूचे कुडीक मानान निकळपूच्या थायारेंत वांटो घेतलोय. मुरये तूं खरेंच जिवंतपणाची माय. जेजूच्या मरणांतावन ताच्या जिवंतपणा पर्यंत तुवें जेजू तें दवरलेलो जीव भवार्थ आमकां तुज्या भुरग्यांक जिवंतपणाच्या बोरवशान भरता. प्रार्थया. जेजू तुजी आवय सदांच देवाच्या कुशेक खाल जावन चलली. आता तिच्या पुताची निर्जीव कूड तिच्या हातान दितना विविध सावला तिका विसर येती आसली. तरी
देवाच्या कुशीक खलतीमान तिने घालो सुखांत तशें दुखांत तुजी कुशी जारी करूंक म्हाका कृपा दी तुज्या कुशे प्रमाणे जिवचेंच म्हजें जिवीत असो ध्येय जावन घेवंक म्हाका कृपा दी आमेन. आस्पत्रेनी तशेंच प्रायवंताच्या घरांनी आसच्या सर्व स्त्रियांचो उडास काडून तांचे पसत मागया. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोनी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसो भगवंते मरिये देवाचे माये आमा बापयांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सुमिया ककुळत आमची कर सुमिया काकुळत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कसय काय म्हज्या काळजांत कुडसार मेल्ल्या जेजूचे बागी बरवोसो जेजू मोसो रूपकारें कास्च्या आनंदासो सर्गादाय जी हांव बाळदेवासो ताच्या श्रद्धान दोन नितळ केल्लो हे मोजे गायन मोजी आशा वर्णुंक ताळोकात हर एक दिसा हे मोजी गायन मोजी आशा वर्णुंक ताळोकात हर एक दिसा. 14वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड निकेपितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता म्हज्या पुताची कूड फोंडान दवरूंक आरिमतेयाचो जुजे कुमक करता. ताका म्हणून कोंडुल्ल्या पोंडांतच जेजूची कूड दवरता. म्हजो पूत जल्मतना ताचेंच म्हणलें घर नातल्लें. आतां ताका निकेपूंक सयत एक ताचीच सुवात नातल्ली. ताणें शिकयत आसतना कोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक गोंटेर आसात पूण मनशा पुताक तकली तेंकूंक सयत सुवात ना म्हूण सांगलें. पूण पोंडांतच ताचें जिवीत आखेर जावना. ताणें सांगलें म्हाका उगडास आसा. हें तेंपल तुमी नाश करा आनी 3 दिसांनी हांव तें उबारतलो. असल्या विश्वासान ताच्या पुनर्जिवनपणाक हांव राखून रावल्ली. काकुळतीचे माये जुदेवांचे नियमशास्त्र कुर्सार किळायलेल्याक शिरापलोलो म्हूण लेखताले आनी जुदेव ताचेर दिश्ट सयत लायनातले. रोमाचे शिपायस कुर्सार किळायलेल्या मनशान वेग्गी मोराशें करूंक ताच्या पांयांची हाडां मोडताले आनी उपरांत तांच्यो निर्जीव कुडी पुरताले. पूण जेजू कुर्सार मोरतास देवा बापान ताचे निर्जीव कुडीक फावो तो मान मेळसो केलो. जेजूचे एकच एक हाड मोडूंक ताणें सोडूंक ना. ये सदैव अवकारी जशें तुवें तुज्या अवकार कुसव्यांत जेजूची कूड ताका दिल्ली तशेंच तेच कुडीन ताणें महिमेवंत जावन जिवंत उरच्याक ताची निर्जीव कूड तुवें भुमीच्या गर्भांत दवरली आनी 3ऱ्या दिसा तेच कुडीन महिमेवंत जावन जिवंत उठिल्ल्या तुज्या मोगाळ पुताक तुवें देखलोय. आतां तूंय तेच महिमेंत आसाय. प्रार्थया. सुमी जेजू मरण म्हणटा आसतना म्हाका भेंड दिसता. म्हज्या मोगाची मरतना म्हाका सोसूंक जायना पूण मरण जिविताचे अंती न्हय म्हाका नव्या जिविताची सुरवात म्हणलें सत हांवें ओपून घेवंक म्हाका कृपा दी. हे संवसारी जिविता उपरांत सासनीक जिवीत आपणावंक आनी तें आपणावच्यान
हांगा म्हजें जिवीत बरें करून जिवंक म्हाका आदार दी. आमेन. जे कोण मरणाच्या तणीर आसात त्या स्त्रियां पासत ह्या घडी मागया. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापीं खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. सुमी आका आमची कर तुम्ही आका कुर्तामची कर सदैव माये मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचे. जिणेंतल्या कश्टा वेळार भोळ्याने भरता दुखाने सुख रसलोलो तोसो सांभाळता सदा. पापसाहेबाच्या इराद्यापासून मागया. पवन आणि बणिनो, ही सगळी कुर्साची वाट मोरयेच्या देखीन स्त्रियांचे आटेविटे नियाळून स्त्रियां पासून मागून आमी ही कुर्साची वाट भेटयली. सर्व स्त्रियांचो प्रत्येक जावन आमकां मोगाची लागशिल्लीं कोण आसात जावं पुरो आमची आवय, पतीण, भयण, धूव वा कोणी कश्टांत आसची स्त्री तुमकां भेटलेली आसा वा तुमचे लागीं मागण्याक आदार विचारलो आसा तांचो उडास काडया आनी तांचे पासून मागया. त्या सांगता पापसाहेबाच्या इराद्या पासून आमी मागतना पिडेन कोस्टोन आसच्या पापासाहेबाक बरी भलायकी बेगीनच मेळोवन दी. पवित्र सभेक क्रियाळ मुखेलपण दिवच्याक तोच जेजू ताच्या सक्तेन आनी कृपेन ताका बरोवन दी म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वदा. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.